आम्ही 20 तारखेक MGP पोंडा, MGP रायझिंग आणि MGP युवा संघटना अशें मेळोन एक महारक्तदान शिबीर म्हणून एक कार्यक्रम दवरलो. अशें एक दिसलें की लोकां खातीर आमी कितें तरी कार्यक्रम करचो म्हणून आमी सगळे कावन्सिलर आमचे MGचे कार्यकर्ते सगळे एक जाले आनी आमी एक मिटींग घेवन तो एक कार्यक्रम दवरला. ते कार्यक्रम कसो सक्सेसफूल जावपा खातीर आमी एक समिती तयार केली. त्या समितीची अध्यक्ष आसा अमिना, आमची फोंडेची कावन्सिलर अमिना नायक, ट्रेजरर संगीता सांगगांवकर, सेक्रेटरी मंगेश कुणेकर आणि उप ट्रेजरर आमचो समीर बाब आसा. प्रोग्राम ठरयल्लो आसा आनी तेजें काम आमच्या जोरान चालू आसा. 9:15 आमचें इनॉग्रेशन जातलें बाय सर दीपक तवळीकर हांच्या हातान आनी ताचे गेस्ट ऑफ ऑनर नारायण सावंत आसतले. मागीर मदीं 1:30 पर्यंत आमचें ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू उरतलो आनी 1:30 लंच ब्रेक आसतलो. परत 3 ते 4:15 पर्यंत डॉक्टर स्मिता पार्सेकर हांचें टॉक आसतलें. तेन्ना सगळ्या लेडिसांनी येवचें हें पळोवपा खातीर, म्हणजे ती लेडिसां खातीर स्पेशल उलयतली. आनी डॉक्टर शेखर साळकर यांचे टॉक 4:30 ते 5:15 पर्यंत आसतलें, जे महिलांच्या आरोग्या खातीर उलयतले. परत 5:15 आमचे डॉक्टर केतन भाटीकर हे फोंड्या खातीर खूब वावरतात, खूब काम करतात. त्यांची एक इच्छा आसा की कितें तरी करचें म्हणून तेणी एक एम्ब्युलन्स लोकार्पण करपाचें ठरयलें. महारक्तदान शिबीर जातलें त्या दिसा हांव तुमकां आवर्जून सांगपाक सोदतां की MG पक्षाच्या गांव फुडें व्हरपाक लागून आमकां सुनील तवळीकर सरान एक कणखर अशें नेतृत्व दिलें. ताचें नांव आसा केतन भाटीकर. डॉक्टर केतन भाटीकरान ह्या वर्सान ह्या एका वर्सान ताणें खुबशीं अशीं कामां केली. तो तळागाळान लोकांच्या सामको घरा पर्यंत पावलो आनी ताणें बरीचशीं कामां, आमची जी कामां जायना ती कामां ताणें करपाक लागून तो फुडें सरलो.